राज्यात पावसाचो नेट कायम आसा। मेरशे एका घराचेर आनी गॅरेजीचेर झाड पडून बरेच लुकसाण जाले। मेरशे गाडयो रंगोवपी महेश नायकाच्या घराचेर आनी गॅरेजीचेर झाड पडले तेन्ना थंय कोण नाशिल्ले, मात गाडयांच्या आनी हेर लुकसाणीचो आंकडो 60-70 हजारांचेर पावला। मेरशेच्या महेश नायकाच्या घराचेर झाड पडून बरेच लुकसाण जाले। घडणुकेत ताच्या गॅरेजीचे लुकसाण जाले। गॅरेजीत गाडयो दवरिल्ल्यो, फायर ब्रिगेडीन झाड कापून परिस्थिती जाग्यार घाली। आमचे मेरशेचो एक प्रसिद्ध गाडी रंगारी महेश विकारो नायक हांचे गॅरेजीचेर व्हडलें झाड पडलें आनी तातूंत गाडयो बी आशिल्ल्यो, त्या गाडयांची मोडतोड जाली, तांच्या घराचेरूय मोडतोड जाली आनी व्हडलें लुकसाण जाल्लें आसा। आनी दुसरी गोश्ट म्हळ्यार अग्निशामक दलाचे जवान रोखडेच थंयसर पावले आनी तांच्यांनी मागीर तें झाड कातरून ते गाडी मेकळी करून सगळें भितरलें सामान बिमान बरें वाटायलें। आनी म्हत्वाची गोश्ट म्हळ्यार ह्या वेळार जर थंय कामगार आशिल्ले जाल्यार 100% खूब जाण जगावतले आशिल्ले आनी प्राण हानी जावपाचो संभव आशिल्लो जालें आनी 60-70 हजारांचे आतां पर्यंत निदर्शनां आयलां, इतलें ताका लुकसाण जाल्लें आसा। प्रुडंटा खातीर ओमकार फळारी। मिरामारच्या रोटरी क्लबान ऑल गोवा सोलो सिंगींग सर्त दवरल्या। सर्त 22 जूनाक जातली। सर्ते खातीर सर्तकांची निवड आयतारा 18 जूनाक मनोशांती हॉटेलांत जातली। इत्सुकांनी सकाळी 9 ते 12:30 मेरेन ऑडिशनाक हजर रावचे। सर्त फक्त 14 ते 20 वर्सां पिरायेच्या भुरग्यां खातीर दवरल्या। ऑडिशनांत फक्त हिंदी फिल्मांतली पदां गावची पडटली। ऑडिशना वेळार इच्छुकांनी आपलो जल्म दाखलो हाडचो। FC गोवान ब्रुनो पिन्हेरोक अंदूचो आपलो पयलो सायनिंग म्हण जाहीर केलो। त्या उपरांत पोर्तुगेज डिफेंडर ब्रुनोन फेसबूक लायव्हाच्या माध्यमांतल्यान FC गोवाच्या फॅन्सांकडेन भासाभास केली। FC गोवाक जैतिवंत करपाचो निश्चय करीत आपूण गोंयांत येता म्हण ह्या 29 वर्सां पिरायेच्या प्लेयरान जाहीर केले। To answer that question, I come to Goa to lift the trophy. This is my first and my only goal there. I come to win. I will not be happy with anything else than to lift the trophy in the end of this edition of ISL. I think that the Goan fans and the city, the state already deserve to be champion of ISL, and we will work everyone in the team to finally give this happiness to our beloved fans. Hello Sheldon, George, Mohit, bring some quality players with you. Well, I'm sure that our administration is doing the best to bring the best players to this edition of this year. It will be very important. What is the only thing you missed the most about Goa? Well, the thing that I missed the most about Goa is, without a question, the fans. As I told before, the fans of Goa for me are the best in India and the best I have ever had in my career. I really miss them a lot, and it's fantastic to have this opportunity to come back and to play in the place that I can call already home. I feel really at home in Goa, and all of that because of the fans. Of course, the Goa as itself, it's an amazing place also they have amazing beaches, fantastic place to go on vacation, but which is not the case. I don't go there to vacation. I go there to work, and I come to win. And this is very straight. There is no any other way. For me, vacations will be after I lift the trophy in the end of the year. About the new coach, well, I know that he have very good CV. I don't know him yet personally, but I'm sure that I will have the opportunity to do it very soon. But I mean, his CV speaks for himself. It's a young coach, full of motivation, and I'm sure that the board of FC Goa make an excellent choice. हे बुलेटिन हांगाच सोंपता। ह्यो खबरो तुमकां प्रुडंट व्हॉट्सएप, ट्विटर, फेसबूक आनी प्रुडंट वेबसायटीचेर लायव्ह मेळटात। प्रुडंटाक फॉलो करात। नमस्कार।